आसा. मोगाचे बाबा भणीनू आज सुपत्र आमी एक वपार आयकोल्या ती एक मोगाल धोनयांची आनी तेका ताच्या कामगारांची. धोनयान भावार्थान भरवशेन आपले बाट ताच्या कामगारांत हातान दिले आनी वेळ पावतोस ताची फळां मागून तो आपलो वांटो मागूंक ताणें चाकरांक धाडले. मागीर कितें घडलां तें तुमी आयकलां. तरी वपार आमकां कसलो संदेश दिता. देवान सगल्यांक म्हाका तुका जायतीं देणी दिल्यांत. आमचें जिवीत, आमची खास देणी, आमचो कुटुंब, आमची संस्था, आमची फामील, आमचे सोयरे दायरे, जोणांची खास खास देणी आनी आमचो भावात देवान सगल्यांक दिला. तो देणी आमी कशे तरेन वापरतात आमचे खातीर वो दुसऱ्यां खातीर, आमचे सेवे खातीर वो दुसऱ्या सेवे खातीर. कित्याक निमाणे दिसा जेन्ना आमी दिवशी वेतलो तो आमच्या देण्यांचे हिशोब घेतलो. आमी कितें ताका म्हणटलें, सायबा आमी सगळीं देणी ती म्हाका दिल्ली आनी दुसऱ्या खातीर वापरली ओ आनी कितें दुसऱ्यांक म्हणटलीं. आमी सगळे यात्रेकार म्हणटकूच जेन्ना आमी यात्रा करता जे लोकांक आमी भेट दिता ताका तर गरज आसा आमच्या आदाराची तांकां दिवंक जाय. नाजाल्यार आमी स्वार्थी जाता. खास आमी मिसा भेटेन वांटो घेता तेन्ना देवान आमची मनां उजवाडूंक, आमी देवाक दिनवासूंक आनी जो आदार जो देण देवान आमकां दिल्यात ते दुसऱ्यांक वापरूंक आज मी खास देवा लागीं मागुया.